चोता तुका हुस्क्या कोती चोता तुका खुशालपणा चोता तुका सगळे कोडे चोता तुका दिसा वाटोळू येताना काळजातले उदका सोडटा आजच्या दिसा जेजू तुजो तुका दोन्याते भेटयता संकोश्टांनी सोदता तुका हुस्क्या कोती सोदता तुका खुशालपणा सोदता तुका सगळे कोडे सोदता तुका सगळ्यांनी बरो दिसत्यो ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदानात आमी मागता सोपून गेल्या सिरिलो सातांटायस देवान आपणा सोशी आपण वेल्यार ते वचून वता कसलेंय ताचें पातोक आसा जाल्यार देवान तें धुवन काडून सर्गीचे राजभाव करूंक आमी मागुया. कार्दोस वाड्यांत रावतल्या कुटुंबा पासत आमी मागता थॉम्सन फेर्नांदीस, पेद्रो जोसेफ फेर्नांदीस, फिलोमेना रॉड्रिगीस, सिल्विया रॉड्रिगीस, केब्रिया रॉड्रिगीस, जेरोनिमो रॉड्रिगीस, आगुस्तीन लिमा, कार्मेन फेर्नांदीस, बाल्बिनो, रेजिनाल्डो डायस के भाशेन ह्या कुटुंबा पासत आमी मागुया. बाबाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवान आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमची सगळी आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सगळे आसूं. म्हजे बहीण मानू आयज पवित्र सभा परब समोरपता भाग्योंत मार्कू शुभ वर्तमानकार जेजू बरोबर तो रावलो जेजूची ओळख जेजूचो मोग ताणें आपल्या जिवितांत अनुभवलो आनीक आपल्या उतरां कोरण्या आनी बरोवपांतल्यान जेजूक ताणें परगटलो. दर दिसाक वेगवेगळे तरेनी जेजूच्या शुभ वर्तमानाचे गोवाय सांग हो जेजूचो मोग दुसऱ्या सोबे वांटूंक आमकां जायते सुयेग मेवतात. वेगवेगळे तरेनी हे आमी करूंक जाता. तर ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदानांत वांटो घेता तेन्ना हीच कृपा आमकां सण एकल्याक मागुया. जेजूचो मोग आमी दुसऱ्या सोबे वांटूंक आनीक शुभ वर्तमानाचे परगटणार आमी सांग. आनी हें बलिदान आमकां सगल्यांक देवाच्या आशिर्वादान भरलेलें मोगाचें आनी पेकोवणीचें जावं पातक्योस कोत म्हूण देवाचे काकुतीक आमी उलो मारुया. काळजांत तंदूक धरून देवाचे काकुतीक उलो मारून सगलीं बरोबर म्हणुया. सोर पोतवितार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव जारून सांगता मनान चिंतून आनी तोंडान चारून वायट करून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. हे पासत भाग्यो सदांच वार मारीक सगल्यांक दिवताक आनी भोगताक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पोतविदा देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. आमेन.
आमी देवाक दिनवासूया आनी वाखाणुया आनी सगळीं महिमा आमी उच्चारुया. महिमा देवाक उत्सर्गी आनी शांती बऱ्या मनाच्या मनशांक संवसारी. सर्वेस्परा देवा सर्गेच्या राया सर्व उद्भिदार देव बापा आमी तुका वाखाणटा. आमी तुजी स्तुती करता. आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका महिमा दिता. तुज्या तो वैभवा पासत आमी तुका दिनवासता. सोमिया एकल्या सोनीत पुता जेजू क्रिस्ता. सोमिया देवा देवाचे शेळे बापाच्या पुता. तूं संवसाराचें पाप काडटाय आमची काकूट कर. तूं संवसाराचें पाप काडटाय आमचे मागणे आयकून घे. बापाच्या उसव्यार बसलाय आमची काकूट कर. कित्याक पवित्र आत्म्या संगती देव बापाचे मोहिमेन जेजू क्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र एकलोच तूं सोमी एकलोच तूं बोवरतो. आमेन. प्रार्थुया. थोडो सोबील उगीच रावन आमचे खासगी मागणी देवा मुखार दवरुया. सर्वेस्परा देवा भाग्यवंत मार्कू शुभ वर्तमानकाराक तुवें बरी खबर पडकोची कृपा दिली. ताचे शिकवणीचो फायदो काडून जेजू क्रिस्ताचो विस्वासीपणी पाटलाव करूंक आमकां फाव कर म्हूण मागता. तो देव तुजे सवे पवित्र आत्मेच्या एकवटान जी आतां राजभर चलयता ससनाच्या ससनाक. आमेन. भाग्यवंत पेद्रूचे पयले चिटीवेलें वाचप. प्रितीच्यानो खालतिकायेन एकामेकाची चाकरी करात. कित्याक देव गोरविश्टांक जोडटा आनी खालत्यांक आपलें बोलेपण दाखयता. देखून देवाच्या बोलिश्ट हाताखाल खालती जायात आनी तो तुमकां फावो त्या वेळार वयर काडटलो. सगळे तुमचे हासके हुस्के ताचेर घालात कित्याक तो तुमचो सांबाळ करता. अल्प बोजोनी जायात आनी जागृत रावात. देवचार तुमचो दुस्मान घोरोस घालता शिवां सारको. आपणाक कोणूय गिरासूंक मेळत काय म्हूण पळयोवन तुमचे भोंवतणी फिरता. भावार्थान तीर रावून ताचेर आड बोळ करात आनी संवसारांत शिंपडलेल्या तुमच्या भावां भयणींक तेंच भोगचें पडटा म्हूण उगडास दवरात. मातसो वगत कोश्ट दोग सोंसल्या उपरांत जाणें तुमकां जेजू क्रिस्ता सवे सासणांच्या वैभवाक आपयल्यांत तोच सगळे कृपेचो देव तुमकां नव्यान समाधान करतलो आनी तुमकां थीर आनी घोट करून सांबाळटलो. ताका महिमा आनी पदवी सासणांच्या सासणाक. आमेन. सिल्वान विस्वाशी भाव म्हूण हांव वळखतां. ताचे लागीं दिवन हीं थोडीं उतरां तुमकां बरोवन धाडटां. तुमकां धीर दिवंक आनी हेंच खरें देवाचें देणें म्हूण गोवाय दिवंक तें गोठ धरून रावात. तुमचे भाशेन विंचून काडलेली बाबिलोनियेंत आसा ती पवित्र सभा तुमकां नमान करता. तसोच मार्कू म्हजो पूत. प्रिती मोगाचो उमो दिवन एकामेकाक पाचारात. जेजू क्रिस्ता सवे आसलोल्या तुमा सोमेस्तांक शांती. आमेन. सर्वेस्पराचें उतर. देवाचे वडोवकार. आमचो जबाब. तुजो मोग सर्वेस्परा सदांकाल वाखाणटल्या. सगळीं म्हणुया. तुजो मोग सर्वेस्परा सदांकाल वाखाणटल्या. तुजो मोग सर्वेस्परा सदांकाल वाखाणटलो. पिणकेचे पिणकेन तुजें विस्वाशीपण परगडटलो. तुजो मोग सासणांक तोखता तसलो थीर केलाय म्हूण हांव जाणा. जसो सर्ग तशें तुजें विस्वाशीपण तुवें थंय उकोण करून दवरलाय. जबाब. तुजो मोग सर्वेस्परा सदांकाल वाखाणटल्या. मळब तुज्या ओचोरयांचें किर्तन करता सर्वेस्परा. भक्तांची सभा तुजें विस्वाशीपण वाखाणटा. कुपां वयर सर्वेस्परा सारको कोण आसत? देवाच्या पुता मदें ताचे सारको कोण? जबाब.
तुजो मोग सर्वेस्परा सदांकाल वकांटल्या हांव. तुजें नांव घेवन मुरगोडटा ती पोरजां बागी. तुज्या मुखामळाच्या उजवाडान ती चलतलीं सर्वेस्परा. दिसभर तुज्या नांवांचेर आसतलो तांचो संतोश. तुज्या प्रमाणीकपणांत आसतलें तांचें सूख. जबाब. तुजो मोग सर्वेस्परा सदांकाल वकांटल्या हांव. उद्गार. आमी परगोडटा तो खुर्सार खिळायलेलो क्रिस्त, तो देवाची शक्ती आनी देवाची जाणवाय. सर्विसभर तुमची सभा आसो. आनी तुमच्या आत्म्या सव्या आसूं. मार्को परमणे शुभोत्तमान. महिमा तुका सुमया. इकरांक दिश्टी पडून चेसून म्हणलें, आख्ख्या संवसाराक वचात आनी सगळे रचनेक शुभ वर्तमान परगटात. जो सोत मानीत आनी पवित्र स्नान घेत तो सोडबोन जोडटलो, पूण जो सोत मानिना जायत तो कास्तीचें परमण घेतलो. सोत मानतले बरोबर ह्यो कुणा आसतल्यो. म्हज्या नांवान ती देंवचार काडटली, आठवो बासो उलयतली, सोरोप धरतली, आनी जीव काडपाचें कितेंय ती पितीत बी तांकां तें वायट जावचें ना. पिडेवंताचेर हात धरून ती तांकां बरीं करतली. आनीक सोम्या जेजून तांचे कोडे उलोवन सोंपतच वयर सरकार ताका व्हेलो आनी तूंय देवाच्या उजव्याक तो बसला. ताणें वचून सगळे कडेन शुभ वर्तमान परगटलें. सोमी तांच्या सांगाताक वावुरतालो आनी बरोबर जातल्या विस्मितां उद्देशी तांचें उतर तिरायतालो. सोमयांचें शुभ वर्तमान. वखाणी तुका क्रिस्ता. सगल्या पोरसांक शुभ वर्तमान परगटात. म्हजे भयण मानू, जेजू आपल्या शिसांक आपयले, आपली ओळख तांकां दिली, आपलो मोग तांचे सोबें दाखयलो. आनीक आपूण संवसार सोडून वेचे आदीं ताणें आदींच फुडें तांकां सांगून दवरलें आपणाक कितें घडटलें, कशे तरेन आपणाक दोत्तले, कश्टायतले, जिवेशी मारतले आनी तिसऱ्या दिसाक आपूण पुनर्जीवन जातलो. आनी आयज जेन्ना शिसां लागीं पुनर्जीवन जावंक तो तांकां दिश्टी पडटा आनी तांचे लागीं उलयता तेन्ना तांकां तो एक मिसांव दिता. आनी हें मिसांव कसलें? आख्ख्या संवसारांत वचात आनी सगळे रचनेक शुभ वर्तमान परगट करात. एके भाशेन सगळ्या संवसारांत वचात आनीक जेजू सगळ्या आख्ख्या संवसाराक दियात. आनीक जीं कोण सोत मानतलीं आनी पवित्र स्नान घेतलीं तांचें सोबें कितें आसतलें? सासणीक जिवीत आसतलें. सासणीक जिवीत आसतलें. आनीक तीं कितें करतलीं? बऱ्यो करण्यो करतल्यो. बऱ्यो करण्यो करून हो देवाचो मोग, हो जेजूचो मोग तीं दुसऱ्यांक दिवंक, दुसऱ्या सोबें वांटूंक पावतलीं. म्हजे भयण मानू, वेगवेगळे तरेनी हे शुभ वर्तमानाचे परगटणार आमच्यांनी जावंक जाता. पूण एक व्हड हात्यार हे शुभ वर्तमानाचे परगटणार जावंक तें म्हणल्यार मोग. मोग आमच्या उतरांनीच न्हय पूण करण्यांनी. देवान आपलो मोग आमचे सोबें आपल्या पुताक धाडलो आनी दाखयलो. पुतान आमची सगळीं पातकां आपणाची घेतली आनी मोगान ह्या कुर्सार तो मेलो. आनी आमच्या जिवितांत म्हजे भयण मानू, हो मोग आमी एकामेकाचो दर दिसाक करूंक गरजेचें. मोगाच्यो करण्यो एकामेका सोबें दर दिसाक आमी आदारूंक गरजेचें. जितलो मोग आमच्या कुटुंबांत वा जितलो मोग आमचे भितर आसतलो
तितले मोचबैन मानू जे वायट आसा, जे दुसऱ्याचे अस्कोते आसात, ते आमी पयस करूंक पावतले, एकामेकाक आमी समजून घेवंक पावतले, एकामेकाक आमी मोगान विंगूंक पावतले, एकामेकाक आमी बोगसूंक पावतले. सो तो मोग ना जाल्यार मोचबैन मानू मागीर थंयसर मागीर राग आसता, कुडनाटकाय आसता, भायर रावप आसता. तर हें शुभ वर्तमान परगटूंक आमचे जण एकल्याचें काळीज आनी मन देवा भाशेन मोगाचें जावंक गरजेचें. आनी दर दिसाक ह्यो मोगाच्यो कोरण्यो आमी आदारूंक गरजेच्यो. आनी ह्यो मोगाच्यो कोरण्यो आमी आदारता तेन्ना, बरें आमी करूंक बेता तेन्ना दुबाविणे आडकोळी आसतल्यो, कोश्ट आसतले, पिडापीड आसतले. पूण निमाणी वोस्त गरजेची. निमाणी वोस्त आमकां ताणें वचून सगळे कडेन शुभ वर्तमान परगटलें. सोमी तांच्या सांगाताक वावुरतालो, सोमी तांच्या सांगाताक वावुरतालो आनी बरोबर जातल्या विस्मिता उद्देशी तांचें उतर तो थिरायतालो. तर मोजबैन मानू सोमी देव आमचे सांगाताक आसा आनी तो आमचे बरोबर वावुरता. फक्त जाय आमचें आयतें मन, आमचें आयतें काळीज, आनी जो देवान आमकां मोग दिला तो मोग आमी दुसऱ्या सोबें दाखोवंक. सो कितल्यो आडकोळी येवं, कोश्ट येवं, जेजू आमकां सांडचो ना. तो आमकां बळान बदतलो. आयचें पयलें वाचप आमकां उगड्यास करता ते भाशेन तो आमकां शक्तिवंत करतलो आनी शुभ वर्तमानाचें कोवाय जावं तोच आमकां आदार दितलो. तर मोजबैन मानू हे पवित्र मिसाच्या बलिदानांत वांटो घेता तेन्ना जेजू भाशेन आमचे जण एकल्याचें जिवीत जावंक, जेजूची कोरी ओळख आमी घेवंक, जेजूच्या मोगान आमी पडूंक. आनी जो मोग जेजून आमचे सोबें दाखयला न्हूच उतरांनी, पूण जें जें ताणें कितें सांगलेलें तें कोरिन्यांनी करून दाखयलें तेंच कितें मोजबैन मानू दर दिसाक आमच्या कुटुंबान, समाजान आनी पवित्र सभेन ह्यो बऱ्यो कोरिन्यो आदारूंक, होच देवाचो मोग दुसऱ्या सोबें वांटूंक शुभ वर्तमानाचें कोवाय जावं तेच बापाची कृपान बोड मासोन एकल्याक मागुया. भेटोवंक आमी गायन गावया. सर्वेस्वरा मानून घे. C 30 पान 40 C 33 पेज 42. मुझ्या बाबा बनेनो मुझे तुमचे बलिदान सुर पुतविद्यार्थी बापाक मानता तसलें सहा म्हूण मागात. हे तुमच्या हातातले बलिदान आपल्या मनान तारी मोहिमे आमच्या आख्खे पवित्र सभेच्या आदावा सर्वेस्वर मानून घेव. सर्वेस्परा तुवें मोहिमेवत केल्ल्या भाग्यवंत मार्कूक मान दिवं आमी तुका हें दिनवासनेचें बलिदान भेटयता आनी तुज्या पवित्र सभेंत शुभ वर्तमानाची परगटणी थांबून आसतना चालू उरो म्हूण आमी कालतेपणी मागता. क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमची सोबे आसूं आनी तुमच्या आत्म्यान सोबे आसूं. तुमची काळजां उबारात. आमी ती सर्वेस्वरा थंय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन बसुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदपेतरान सासनाचे देवा क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं सर काळें सोदताय आमी तुका दिन वासूंक पावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो तुजी पवित्र सभा पवित्रतायेची कुणास जावन ह्या संवसारांत सदां उरच्या
आनी सर्गीची शिकवण सगल्या मनशांक परगट करच्या तुवें ती धर्मदुताचे बुनयादीर तीर आनी गोट दवरले. देखून आतां आनी सदांकाल सोर देवदुताच्या दलबारा सांगाती भक्तीपणान आनी व्हडल्या ताळ्यान आमी तुजी स्तुती गायता. सर्वेस्परा खरोच तूं पवित्र सगल्या पवित्रपणाची सर. देखून दोहा परी तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही दानां पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी खरोखर कोश्ट मरण सोसूंक आपकोशेन तो परत इंसालो तेन्ना ताणें उडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो आनी आपल्याशी सांग दिलो म्हणून तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. हे म्हजे कूड तुमचे पासत समर्पची. तेच परी जेवण जातोच ताणें कास घेतली. तुका दिनवासून ती आपल्याशी सांग दिली म्हणून तुमी समेस्त घेयात आनी हातल्यान पियात. ही म्हज्या रगताची कास नवे आनी सासणीक कोऱ्याचें रगत पातकांचे बॉक्सून मिरच्या तुमचे पासत आनी सबारां पासत ते वारवतले. हे म्हज्या उगड्यासाक करात. बावट्टाचो गूट तुझे आमी समरता आनी तू बरो दिसो. तुझे बरोशी म्हणून देखून सर्वेस्परा सोम्या जिवच्या मरणाच्या आनी पुनरुज्जीवनपणाच्या उगड्या आसा. आमी तुका जिविता चुंडान सर्वांची कास पेटयता. तुज्या मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका हातीन वाचता. क्रिस्ताच्या कुडींत आनी रोगतांत वांटो घेतल्यांक आमकां पवित्र आत्म्या एकठांय कर म्हूण आमी काल्तिकायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितुमेचे विस्तारलोले तुज्या पवित्र सभेचो उगडास कर. अशें लिवो आमच्या भाग्यन बापा आनी फिलिप नेरी आमच्या गोळी बापा, सिमा फेर्नांदीस आमच्या आदारी गवळी बापा आनी सगल्या संस्कारांनी घेतल्या बरोबर तिका प्रिती मोगान सोपून कर. तशेंच पुनर्जीवनपणाच्या भरवशान उतरून गेले ते सगळे आमच्या बाबा भयणीचो उगडास कर. आमच्या काकृतीन वतरलेल्या समेस्तांत तुज्या मुखामळाचो प्रकाश पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची काकृत कर म्हूण आमी मागता. अशें भाग्यवंतांक वार मारे देवाची मायेस सांगाती भाग्यवंत सुसे तिचो पोती, भाग्यवंत धर्मदूता, भाग्यवंत सुसेबास, सांव मिंगेल, सांव फ्रांसीस शावेर आनी सोर काळी तुका मानुल्या ते सगल्या सांतां भक्तां बरोबर सासणाच्या जिवितांत आमकां वांटो दी आनी तांच्या संगताक तुका वखाणूक आनी मोहिमा गावूंक आमकां फाव कर. जे क्रिस्ता तुज्या पुता परबीं. ताचे वरवीं आनी ताचे संगताक आनी ताचे ताय पवित्र आत्मेचे एकवटान देवा सोर पदवीधर बापा सोर मान आनी मोहिमा तुका सासणाच्या ससनाक आमेन. देवाच्या उतराची शिकवण घेवन आनी आमच्या सोरवंडाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकलें प्रार्थन धीर घेवन म्हणया. आमचे बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राय येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता
तशी आमची पातकां आमकोस आनी आमकां तान्नी पळदू नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार दया करून जिवितांत सबस्काय आमकां दी स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोरवंड्याराच्या क्रिस्ताच्या येण्याक बरोबरशेन उतरकतल्यांक आमकां तुज्या उदक काकूतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर आकांतांतली वाटाय कित्याक राजवड दी बोधवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासनान सोम्या जेस क्रिस्ता तुवें दोरमताक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण पयस सुबेच्या बाबाट्याचेर दिसका आमचे कशें परमळ तिका शांती दियान तूं सकाळ एकवटान सांबाळ तूं जे येता राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक आमेन सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सोबे आसूं एकामेका मोगान जीवची शांती दियात देवाची शिरी संवसाराचे पाप काडली आमची काकूत कोर देवाची शिरी संवसाराचे पाप काडलेली आमची काकूत कोर देवाची शिरी संवसाराचे पाप काडलेली आमकां शांती दी पळयात ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळीच्या जेवणाक आपल्यान ती सुभागी सोम्या तुवें म्हज्या घरा येवंक म्हाका पावना उणें तोर मातुलय आनी म्हज्या आत्म्याक भलायकी मेळटली जेजूक आमच्या गाडजान शेवदाना गायन गावया ओथम्या मोच्या गायन खोर डी 40 पान 60 डी 34 पेज 65 ओथम्या मोच्या गायन खोर उशाकाली उल्लासो Moche bito chiera, oso Dios, moche bito chiera, oso Dios chivo Jesus, ungelo moso mo, virungelo jumoso, ailo Jesus, Deutaro, amor moso pranzano, ailo Jesus, Deutaro, amor moso pranzano. Othmia mocha gayon kor ushakali ullaso Moche bito chiera, oso Dios, moche bito chiera, oso Dios chivo Jesus,
प्रार्थूया. सर्वेस्परा देवा, तुझे पवित्र वेदीर आमी घेतला ते जेवण आमकां पवित्र करूं आनी भाग्योत मार्कू परगटलेल्या शुभ वर्तमानाच्या भावार्थान आमकां गोट करूं म्हूण मागता. क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं आणि तुमच्या आत्म्यात सगळ्यात सर्पदभिदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालून आमेन. वचून यात सोमयाचें शुभ वर्तमान परगटात. देवाचे वडुपकार मागणे सामिंगेलीक सामिंगेल महाबुडव्या लढाईच्या दिसा तूं आमकां राख. देवच्या राज्य आमकां सांबाळ. देव ताका धमकी दिवं म्हूण आमी कालतेपणी मागता आनी तूं सर्गीच्या दलबाराच्या कुरार देवाचे पोतवेन सैतानाक आनी सगळ्या खोटे आत्म्या हेमकोणांत लोटून घाल, कित्याक त्या आत्म्याचो नाश करूंक आख्या संवसाराक सोलपडटात. आमेन. मिसाच्या शेवटाचे गायन गावया. खे 4 जिवितातूं उजवाडातूं पान 141. K 4 page 141. तुझे जीवित म्हाका उजवाडाच्या उजवाडातूं तुझो उजवाड म्हाका दाखोव. वाटसुऱ्याच्या सांगात्यातूं बाबा सोशी म्हाका बाबू. जिविताच्या जिवितातूं तुझे जिवीत म्हाका लाभो. उजवाडाच्या उजवाडातूं तुझो उजवाड म्हाका दाखोव. वाटसुऱ्याच्या